तुमच्या खातीर आयज एक मॅजीक पळयाता, बारीक पळयात सारकोच पळयात. तुमकां आयज एक स्पेशल मॅजीक दाखयता. ओके, स्टार्ट. तर पळयलो न्ही मॅजीक, कितले इजी आसता आशिल्लें न्ही आमचें लायफ. जर तर अशें चुटकी बजाकी कामां जातालीं जाल्यार कितलें मनाक सॅटिस्फाय आसता आशिल्लें. लायफ कितलें इजी जावन पडटा आशिल्लें आमचें. काश अशें वर्साक एकदां तरी ही ऑपॉर्च्युनिटी आमकां बायलांक मेळपाक जाय आशिल्ली न्ही. अशें दिसता ही सगळीं कामां जी आसा पळय न्हू ती पळयतगीर अशें कितें तरी एक जादू जावपाक जाय आशिल्लो की सगळीं कामां जी आसा पळय ती इजी अशें करून हें काम जावपाक जाय अशें म्हटलें तोंडान आनी जालीं कामां अशें दिसता केन्ना केन्ना जेन्ना पळय अशें करून खूब वर्कलोड आसता पळय न्हू तेन्ना. काल तुमी म्हाजो व्हिडियो पळयलो, तेतून बी तुमी खूब क्लिनींग पळयलें जें कितें हांवें काल दीसभर केलें तें. आनी आयचो व्हिडियोची स्टार्टींग जी आसा पळय न्हू ती बी क्लिनिंगानच, कित्याक की कामां जी आसा पळय न्हू ती सोंपच ना. कितें करतलें म्हाजो रुटिनाचो व्हिडियोज जे आसा पळय ते तुमी पळयता एवरीडे. आतां रुटिनान जें कितें करता तें तुमकां दाखयतलेंच न्ही. सो म्हणून म्हटलें चल शूट करया जें कितें करता तें. पयलीं अशें चिंतलेलें की कालय रुटिनाचो म्हळ्यार क्लिनिंगाचो व्हिडियो जो आसा पळय तो दाखयला, आयज बी परत खूब जाणांक बेजार येतलो अशें म्हणून. बट मागीर अशें चिंतलें हांवें की ना, वरायटीज ऑफ व्हिवर्स जे आसा पळय ते म्हाज्या चॅनलाचेर एकठांय जाल्ले आसा. म्हणल्यार कशें की कांय लोक आसा जांकां क्लिनिंगाचे व्हिडियोज बी पळयतगीर बरें दिसता. थोडीं जाणां म्हाका कमेंट करता की आमी बी मोटिवेट जाता अशें तशें म्हणून. सो थोडे जाणां अशीं आसा जांकां क्लिनिंगाचे व्हिडियो पळोवपाक आवडटा. थोडीं जाणां अशीं आसा जांकां रुटीन इन डिटेल आवडटा. थोडीं जाणां अशीं बीन आसा जांकां भायले ट्रॅवलिंग जे हांव टेम्पल्स बी विजीट करता. मोस्ट म्हटल्यार म्हाजे भायले जे व्हिडियो आसता पळय ते चडशे टेम्पल रिलेटेडूच आसता. सो खूब जाणांक ते धार्मीक प्लेसीस ज्यो आसा पळय त्यो पळोवपाक आवडटा. अशें करून न्ही वरायटीज ऑफ व्हिवर्स जे आसा पळय ते म्हाज्या चॅनलाचेर एकठांय जाल्ले आसा. सो ताका लागून हांव ट्राय करता की वरायटीज ऑफ व्हिडियोज जे आसा पळय न्हू ते दिवपाचे. आतां अशें ना न्ही की थोडे जाणांक रेसिपीज आवडटा म्हाज्यो, सो म्हणल्यार डेली रेसिपीज काय दाखोवपाक शकना. थोडे जाणां अशें आसा जांकां भायले व्हिडियो आवडटा, सो ते भायले एवरी टायम प्लेसीस ज्यो आसा पळय त्यो एक्सप्लोर करपाक शकना. बट ट्राय करता कशें म्हाजे कडेन पॉसिबल जाता पळय न्हू तशें तुमकां कंटेंट जो आसा पळय तो पावोवपाचो. वरायटीज ऑफ कंटेंट, कित्याक की वरायटीज ऑफ व्हिवर्स आसा न्ही ताका लागून. सो आयज सकाळ फुडें क्लिनींग करतालें तेन्ना म्हटलें चल सगळें न्ही थोडेशें जें आसा पळय तें शूट करया. कित्याक की खुबशीं कामां अशीं आसता जी व्हिडियो शूट करता करता म्हळ्यार कामां करपाक पॉसिबल जायना. ताका लागून कितें कॅमेरा जो आसा जावं मोबायल जो आसा पळय तो सायडीन दवरून कामां करपाक पडटा. टायम बी कमी आसल्या कारणान न्ही गडबड घालून सगळीं कामां जी आसा पळय ती करपाक पडटा. आयज बी अशीच खूब गडबड आशिल्ली. सो थोडेशें जितलें जाता पळय न्हू स्टार्टींग तितलें हांवें शूट केलें. मागीर आनी चड कांय शूट केलें ना, कित्याक की तुमकां बी बेजार येतलो डेली तेंच क्लिनींग पळोवपाक न्ही अशें म्हणून. हाय हॅलो गुड आफ्टरनून, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशें आसात तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आमी आसा मातशी सारकी न्ही रे. तर फर्स्ट म्हटल्यार आयज मंगळार आयज आनी आयज आसा 11 तारीख, फाल्यां 12, फाल्यां आमची जात्रा. कोण आयलो रे ज्या दिसा वयर जे म्होवामूस दिसता ज्या दिसा पळय तुमी हो व्हिडियो पळयतली पळय त्या दिसा म्हळ्यार तेन्ना म्हटल्यार आमची जात्रा जावन गेल्ली आसतली. बट स्टील सांगता आयज 11 तारीख आनी फाल्यां आमची जात्रा इन सेन्स फाल्यां कोमो बी मारता ते देवते कडेन परवा दिवचो बीन. सो तेजेच सगळें प्रिपरेशन एंड ऑल सगळें चालू आसा जें तुमी आतां उद्या पळयलें पळय न्हू तें. सगळी तयारी जें आसा पळय न्हू ते 2 दिसां भितर आमकां कंप्लीट करून घेवपाक जाय आसलेली. सो ताका लागून सगळी गडबडीन कामां जी आसा पळय ती चालू आसा. आतां पळयात तुमी टायम जो आसा पळय ते 1 जाला आनी व्हिडियो हांव आतां जस्ट स्टार्ट करता. सकाळीं मातशी क्लिनींग करता पळय न्हू तेन्ना शूट करपाचें ट्राय केल्लें, थोडे फार गोश्टी ज्यो आसा पळय त्यो शूट केल्यो. मागीर आनी कांय शूट करूं ना, कित्याक की टायम हातींतल्यान कसो वयता कळच ना. कामां चड आनी टायम कमी जाता. सो ताका लागून म्हटलें आसूं शूट आनी करपाक मागीर व्हिडियो सुशेगान स्टार्ट करा. आतां जस्ट कामां जी आसा पळय फटफटीत करून घेवया अशें म्हणून. तर हो नाशिल्लो, हो आतांच आयला. आतां म्हळ्यार एक 15 मिनटां जालीं न्ही रे हो कामाक गेल्लो. येयला आनी ताका हांवें कामां लायलो. दाखयता तुमकां. सर हें न्ही प्लास्टीक ट्रान्सपरंट कवर म्हटल्यार डायनींग टेबल जें आसा पळय तेजें कवर हें पळय. ताका अशें करून सायडीन बॉर्डर आसा आनीक अशें करून ट्रान्सपरंट कवर. सो म्हटल्यार कशें जाणा ताका न्ही भितर आनीक कितें म्हणटा ताका लायनींग आसा आनीक
ते कपड्याचे, सो ते घालून मागीर हे घालपाचें. सो हेनी खूब टायम पयलीं लग्ना पयलीं जें आसा पळय न्हू पप्पान घेतलेलें म्हाका म्हणून. सो शिवणीर व्हरपाक आमी कशी पयलीं सगळी थोडी फार तयारी करता पळय तशीच म्हणून हें पयलीं घेतलें लग्ना पयलीं. सो आतां लग्नाचे 1-2 वर्सां पयलीं घेतलेलें. तेच्या नंतर मागीर लग्न जावन आतां 4 वर्सां जालीं, 6 वर्सां जालीं हेका. हें अशेंच भितर आशिल्लें. तें काल डायनिंग टेबल हाडलें न्ही, सो काल काडलें आमी तें. आमी म्हटलें हांवें म्हाका म्हटलें कवर घालया अशें म्हणून, कित्याक फाल्यां जात्रा कोण येतले न्ही. सो तें मागीर डायनिंग टेबलाचें अशें कितें करून कितें कवर बी घातल्यार बरें जाता. सो आतां तें मार्बलाचें जें बीन आसता पळय तशें बी जाल्यार ओके, वुडन बी जाल्यार, बट हेका मातशें कितेंशें कवर घातल्यार क्लीन करपाक इजी वता न्ही अशें म्हणून म्हटलें घालया. आतां ओकेजनली तरी यूज करपाक जाय न्ही अशें म्हणून म्हटलें घालया अशें म्हणून तें काल काडलेलें. सो तेका न्ही बोरीक एसीड वा समथींग अशें कितें तरी पावडर असो आशिल्लो, म्हटल्यार कितें मूय लागपाक जायना, कितें लागपाक जायना म्हणून. सो तें हांवें धुलें न्ही, स्टील तें हो म्हणपाक लागलो आतां धुवन हांवें सुकयलें तें. तर हो म्हणपाक लागलो आतां की इतलें बी निवळ जालें ना, म्हळ्यार अशें कितें डाग अशें दिसता, धुल्लें न्ही उदकाचे डाग अशें. सो हो म्हणपाक लागलो आपूण कपडो मारता. सो तो डस्टर घेवन क्लीन करता आनी हांव भितर रांदतालें. सो हे कवर प्लास्टीक आनी तेका न्ही भितर एक जें लायनींग आसा पळय तें तुमकां हांव मागीर दाखयता. ओके, कसो आड पडून क्लीन करता पळय. आतां तुमी म्हणनाका आतां जमणीर घालून क्लीन करता काय म्हणून. आमी न्ही जमीन क्लीन केल्या आतांच मॉप बीप मारून सगळें क्लीन केल्या. सो तेका लागून ताणें ती घातल्या आतां. ना आनी जमीन थोडी म्हणटली न्ही जमणीर लोळून मागीर डायनिंग टेबलार घालता का म्हणून अशें म्हणटा पयलींच की ना जमीन आतां जस्ट मॉप मारून क्लीन करून घेतल्या. सगळें हें बीन जें आसा पळय न्हू हें पळय हें हांगासर सगळी धुवन पुसून दुसरी घातल्या, सगळें निवळ केलां. सो फाल्यांक आनी कांय वावर नाका म्हणून आनी तो आतां क्लीन करून घेता. चुरमुटय नाका आं, बुरशी दिसतली मागीर. आनी भितर हांव रांदतालें रांदपाचें. सो आयज जेवणाक कांय अशें मोटें ना, दाखयता तुमकां. सो डायनिंग टेबल न्ही हांगासर अशें सेट केलां. पळय काल तुमकां सारकें दाखोवपाक मेळना न्ही, लायट वता. सो हे किचनाक एंट्रन्स आनी हांगाचो डायनिंग टेबल सेट केला. पयलीं सावन आमचो हें मायंडसेट असोच आशिल्लो की हांगा सेट करपाचें म्हणून. 2 ऑप्शन्स आसा आमचे कडेन, हो एक हांगासर आनी हांगा एक आशिल्लो. बट हांगासर मागीर कितें जाता भायर फाटल्या दारार वयतले जाल्यार मातशें अडचण जाता, आपटपाक अशें जाता कित्याक वोटो आसा न्ही. सो तेका लागून हें हांगासर सेट केलां. ओके अशें बरें आसा. सो फ्रिजाक बी त्रास जायना, इजी एक्सेसिबल आसा फ्रीज बी. तर हें हांगासर येतात आनी किचन पळयात कितलो मॅसी तो, कित्याक गडबड न्ही सगळी तेका लागून. तर आयज आमी भुर्जी केल्या हांवें आतां जस्ट. आनी ही हांगासर पेज आयज हो म्हणपाक लागलो लायट अशें कितें कर, जात्रेक बी पयर घरा गेली तेन्ना चिकन बिकन सगळें खालां आनी फाल्यांच्यान परत चिकन बीन अशें म्हणपाक लायट अशें कितें कर, तेका लागून पेज केली. आनीक एक्चुली बांगडे आशिल्ले जिते बांगडे तेजी हें करया म्हटलेली किसमूर. हांव आतां येयला म्हणपाक लागलो भुर्जी कर अशें म्हणून. हांव बी खूब टायर्ड जालें न्ही, इजी जाता अशें म्हणून. सो तेका लागून तांतयाची भुर्जी केल्या. ओके, आनी हांगासर हें सगळें फाल्यांची तयारी. थोडीशी लसूण सोलून दवरल्या आनी सोलपाक जाय. हे तांदूळ फुगपाक घातल्या आनी ही हांगासर 2 कडेन आनी ही हांगासर 2 कडेन दाळ घातल्या. कसली दाळ? उड्डा दाळ फुगपाक फाल्यां. म्हणजे आतां हें सगळें रातचें वांटून पोळ्यांचें बॅटर जें आसा पळय तें रेडी करून फाल्यां पोळे. ओके, इतलें सगळें. तेका पोना हें घालपाक जाय लायनींग, हाडू दुसरें. सो घेवन येता तुमकां बी दाखयता. पळयात हेंनी तेका अशें करून पोनाक कवर अशें म्हळ्यार जशें नॉर्मल कशें येता बेडशीट चादर टायप तशें, बट अशें कितें म्हणटा हेका लेसीचें काय चिकनचें कितें तरी तें अशें करून येतात. ट्रान्सफर पातळ अशें, ट्रान्सफरंट न्ही अशें. सो हें तेजेर आसा. हें पप्पान हाडलेलें खंय तरी भोंवपाक गेलें तेन्ना दिसता. आतां पात्रांव कितें करता आपुणूच एकलोच. सो चला घालता आनी मागीर दाखयता तुमकां. खूब व्हड आसा न्ही. ऑल सेट. सो हे पोनाक घातलें आनी वयल्यान हे ट्रान्सपरंट बरें दिसता. आतां मातशें
आनी कितें असो डेली युजाक बीन ओके कवर घालपाकूच पडटना तर डेली कोण क्लीन करीत बसना ना आमचो हांगासर डस्ट बी भरपूर न्ही सो ताका लागून ही बरें आसा डेली युजाक आतां कितें आसा हें खूब लॉंग जाता म्हटल्यार म्हाका दिसता हें 6 सीटर टेबल न्ही तें 8 सीटराचें आसतलें मे बी जे कवर आनी ट्रान्सपरंट हें आसा ते दोनी ताका लागून तें खूब लेंथी जाता सो ताका हांव कितें तरी जुगाड करतलें आतां आनी डेली युजाक हें आमकां ओके आसा मागीर केन्ना रॅली युजाक पळोवया कितें आनी सद्याक हें ओके आसा ओके चलो हें जालें आतां आमी जेवन घेता कित्याक की टायम जो आसा पळय तो खूब जाल्लो आसा आनी भूक लागले सकाळच्या हेवटेन धांवपळ करून पेट खूब न्ही हें जाता आसा म्हाजो शावर आनी उरना सगळें जालें हांवें आजून शावर घेवना सगळें केलें यादच नाशिल्लें सो हेवटेन आयज सगळीं हें जालें न्ही ताका लागून गडबड जाली सामकी धांवपळ लागून सो पयलीं शावर घेता हें जाता तें आसा आनी जेवन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां पळोवया कशें कितें तें फुडें लास्ट टायम जेन्ना हांवें क्लिनिंगाचो व्हिडियो घातलेलो पळय न्हू तेन्ना म्हाका म्हाज्या एका विवरान कमेंट केल्लो कित्याक इतली तयारी आनी कित्याक इतलें क्लिनींग करता तुजें घर तर क्लिनच आसता तूं एवरी टायम क्लीन हें करताच सो इतली गडबड घालून इतली डीप क्लीन कित्याक करपाक वता तुवें वयल्यावर निवळ केल्यार सुद्दां जाता अशें म्हणून म्हाका म्हाज्या विवरान जें आसा पळय न्हू लास्ट जो हांवें क्लिनिंगाचो व्हिडियो घातला पळय तेन्ना कमेंट केल्लो तर कमेंट वाचून म्हाका बी दिसलें की हय घर क्लीन आसता खरें बट कितें आसता जाणा क्लीन केल्या बगर क्लीन जायना आतां क्लीन एवरी टायम करता म्हणून क्लीन उरता आनी अशें बीन आसता न्ही आतां कितें एक निमित्त धरूनच अशें करून क्लिनींग एंड ऑल करप आसता ना जाल्यार आमकां आळस येताच पळय आमी कितें करता वयल्यावर डस्टींग करप मॉप मारप हेंच काम आसता डीप क्लीन जें आसता पळय आमी केन्ना अशें करून चवथ येयली दिवाळी येयली जावं अशी करून कितें जात्रा आसता 4 लोक जेन्ना दारान पांय लायता हळदी कुकमाक एंड ऑल तेन्नाच डीप क्लिनींग जें आसा पळय तें करप जाता आनी अशें करून निमित्त मेळे बगर बी क्लीन करून जें आसा पळय न्हू तें पडना सो ताकाच लागून हांव अशें म्हणटा एकूच दीस न्ही 4 लोक येतलो कोणी मागीर कितें म्हणटलें शी ही कितें बाबा भायर नेट मारता व्हडलीं घर पळय हेंच्या कशें कितलें बुरशें पडलां तें लोकांक तें म्हणपाक जायना सो हेका लागून हांव क्लिनींग करता म्हाका खबर ना कसलें हें म्हणा बट म्हाका क्लिनींग लागता काही लोक आसा जे क्लिनिंगाचे व्हिडियो पळोवन खूब बरे कमेंट करता की ना आमकां बरें दिसता आमी बी मोटिवेट जाता तूं आमचें इन्स्पिरेशन क्लिनिंगा बाबतींत अशें म्हणून म्हाका खूब जाण कमेंट करता काही लोक अशें बीन आसा जे अशें म्हणटा कित्याक आमी आमचें घर क्लीन दवरिनात तुवें कित्याक दाखोवपाक जाय क्लीन करता तें तर हांव तुमच्या खातीर न्ही म्हटल्यार जे कोण अशें म्हणटा पळय न्ही की नेगेटीव अशें उलयता पळय तेंच्या खातीर न्ही तर जे कोण म्हाका पळोवन मोटिवेट जाता जेंकां कोणाक म्हाज्या थ्रू इन्स्पिरेशन मेळटा म्हाज्या कडल्यान सो तेंच्या खातीर हे क्लिनिंगाचे व्हिडियो जे आसा पळय ते हांव शेअर करता की हय हांवें आतां मार्के पुनवेक तयारी दाखयली म्हाजी हांव क्लिनींग करता तें ह्या वाटेचे बी खूब लोक आसा जे म्हाजे व्हिडियो पळयता जेंकां मार्के पुनव लागता सो ती बीन पळोवन हय हेणें बाबा क्लिनींग स्टार्ट केली आमी बीन करया अशें म्हणून काही लोक जे आसा पळय ते इन्स्पायर जाता चवथीकय बी अशेंच जाता हांव न्ही म्हयनोभर पयलीं तयारेक लागता 15 दीस पयलीं क्लिनिंगाक लागता खूब जाणांनी म्हाका चवथी कडेन सुद्दां कमेंट केल्लें की तुवें ही इतली पयलीं जी तयारी करपाक स्टार्ट केल्या पळय न्हू तें पळोवन अंदू आमी फर्स्ट टायम म्हळ्यार बेगीन तयारी जी आसा पळय न्हू क्लिनींग एंड ऑल करपाक स्टार्ट केलें आनी आमकां खूब इजी पडलें आमी ना जाल्यार चवथीक 2-3 दीस आसा म्हळ्यार क्लिनिंगाक हात घालतालीं आनी खूब टायर्ड जावन वतालीं चवथीक म्हणल्यार आमची हालत बेकार जाताली बट तुजें तें पळोवन आमकां खूब युजफूल ठरलें तुजे जे व्हिडियो आसा तशें म्हणून जेन्ना पळय मुखाल्लो मनीस असो करून तुका इन्स्पायर करता जेन्ना पळय तुका सांगता तुका थँक्यू म्हणटा पळय तेन्ना तें खूब खरेंच व्हॅल्युएबल आसता कमेंट जे आसा ते आनी तें पळोवनूच म्हाका अशें दिसता की ना हांवें म्हाज्या आनी क्लिनिंगाचे एंड ऑल व्हिडियो जे आसा पळय तुमचे मेरेन पावोवचे सारको पळयात टायम 12:05 जाली दनपारची न्ही तर रातची 12:05 जाली दाखयता तुमकां भायर सो रातचो इतलो टायम जालो आनी म्हाजी कामां चालूच आसा हें पळयात भायर कितलो काळोख जालो सगळ्यांक लायटी बी बंद फक्त रस्त्याची लायटी पेट्टा सगळे नेबर एंड ऑल सगळीं न्हिदली सो फक्त आमगेर एक लायट ऑन आसा आनी रस्त्याचे लायटी ऑन आसा बाकीचे सगळे थंड सारके तर आशिल्ली तशी दाराक खी घालता आतां तुमी म्हणटली हांव कितें करतलें काय म्हणून इतलो टायम भितर तर हेच सगळे राटावळे कामाच सोंपनात सो मातसो डायनींग टेबल सायड करपाचो उरला
सगळें अशें उडयलां हांगासर. म्हटल्यार हे सगळे तेजेर हांगा थंगा उडयलां पळय न्हू ते सगळे काडपाक जाय. म्हटल्यार जेन्ना नाशिल्ले पळय तेन्ना सगळ्यो वस्तू जाग्याच्या जाग्यार पडटले. आतां एक कितें अशें करून येयलें लायफ इजी करपाक की चडच लायफ इजी जावन पडटा. सो हे सगळें काडपाक जाय. सो थोडें फार मीठ बी जें आसा पळय तें हांवें भरून दवरलां आयदनान. हे फाल्यां जाय पडटलें. सो हे आमी डिनर केल्लें न्ही ते आयदन अशें करून आनी किचनाचो हो पसारो जो इतलो तुमकां हांगासर दिसता तो. सो तुमकां दाखयता. थोडी आयदनां घासून काडली. ही न्ही आतां आफ्टर डिनर जें कितें जालां पळय तें डिनराचें सगळें क्लियर करून काडलेलें हांवें हें आतां. सो ही कितें म्हणटा तें दाळ आनी तांदूळ जे आसा पळय ते सकाळीं फुगपाक घातलेले ते आतां वाटल्या. जीब बी लडखडपाक लागली इतली न्हीद येता. सो हे न्ही दाळ आनीक तांदूळ फुगीचे पोळे जे आसा पळय न्हू ते करपा खातीर सकाळीं फुगपाक घातलेले. सो जस्ट आतां लास्ट बॅच जी आसा पळय ती कंप्लीट जाल्या वांटून. तेजीच ही आयदनां जी आसा पळय न्हू ती पडल्या. हांगासर डाळींब जे आसा पळय न्ही ते पील करून दवरलां हांवें हे पळयात हांगासर. सो म्हाका हे फाल्यां सकाळ फुडें जाय ताका लागून कस्टर्डाक मागीर करतलें. हे गुलाब जामून आशिल्ले फ्रिजान ते काडून पळयले बरें आसा. सो फाल्यां सर्व करपाक मेळटलें न्ही अशें म्हणून. सो आय थिंक ऑलमोस्ट एक 20 दीस सुमार जाले आसतले. बट तेजी एक्सपायरी जी आसा पळय ती अजून डिसेंबर 25 आसा. स्टील पळयलें हांवें 15 दीस पयलीं हाडलेलें. खावंकूच ना तशेंच आसा. जस्ट ओपन केल्या पळय आनी पळयलें बरें आसा. तेच्या नंतर हे हांगासर आतां कस्टर्ड केलां. आपल्याक तोप सामको भरून आयलो. फाल्यां कोणी येता तेंचे खातीर नॉनवेज सगळें आसात. बट जस्ट थोडेशे वॅज करता कित्याक की लास्ट इयर न्ही कोण तरी आमगेर आयिल्लो म्हणल्यार आमी कोणाक इनवायट केल्ले पळय तेज्या वांगडा. सो तो वॅज आशिल्लो. मागीर ते सगळें धांवपळ जाली ताका लागून न्ही पयलींच हांवें चणे घातले. सो यूज जाता जाल्यार जावन आनी नेक्स्ट डे थर्सडे आसाच म्हाजो. तेल काडून दवरलां. अशें फोडून बॉटलींक भरपाक जाय. बॉटल खाली जाल्यार धुवन दवरल्या. सो इतल्यो सगळ्यो राटावळी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो आतां केल्यो. टायम पळयात 12 जावन गेले आनी हे पळयात तरी स्टील कितलें काम उरलां. आतां तें सगळें धुवपाचें आयदनां जीं आसा पळय तीं सगळीं उरलां. हें मिक्स करून 2 कडेन डिवायड करपाक जाय. हें फ्रिजान घालपाक जाय. हें कस्टर्ड आतां दुसऱ्या आयदनान काडून फ्रिजाक घालपाक जाय. किचन क्लीन करपाक जाय. ही थोडीशी हांगा लसूण जी आसा पळय ती सोरल्या. थोडीशी म्हणल्यार ऑलमोस्ट पाव किल्लाचें पॅकेट अर्दें करून दवरलां. आनी हें हांगा कितें बुरशेपणां म्हणनाका आतां तें दाळ फुगपाक घातलेली पळय तेजें उदक वयर येवन वतलां तें. सो तें सगळें क्लीन करपाक जाय. म्हाका दिसता न्हिदता म्हळ्यार 1-1.5 तरी जातलें. आनी थोडेशें फाल्यांचें आयदनां काडपाक जाय. आनी हालत पळयात कसली जाल्या ती. केस आनी तोंड आनी ऑयली सगळें. स्वास घेवपाक टायम ना म्हणटा पळय त्या भशेन. आयज जर मातशी थोडीफार कामां जी आसा पळय ती अशी करून काडली की ना फाल्यां मातसो थोडोसो अशें म्हणना की रेस्ट असो म्हणून बट थोडीशी कामां जी आसा पळय ती मातशी इजी जातली. ताका लागून म्हटलें चल मातशें आयज एफर्ट घेवपाक पडल्या पडो करया अशें म्हणून. सो ताका लागून हें सगळें केलां. सोफार कवर आनी घालपाक जाय. कामाच सोंपूना कितली म्हणून करता म्हाजे भशेन. लसूण जी आसा पळय न्हू ती इतलीशी लसूण पील करपाक म्हाका आय थिंक वरभर सुमार गेलें. खूब टायम लागलो. सो ओके आसूं चलता हे वर्सा एकदां न्ही आसूं. आनी आमी दोगूच जाण असल्या कारणान चडच धांवपळ जाता आमची. ओके सो व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करून आशिल्लो. आनी आयज न्ही खूब कितें कामां केली पण सगळें शूट करप पॉसिबल जायना. आनी जावना म्हाजे कडेन. जितलें कितें पॉसिबल जालें जितलें कितें करपाक शकतालें पळय तितलें करपाची ट्राय केली हांवें म्हाजे भशेन. ओके सो चलात तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगासरच एंड करता. बारीकसो व्हिडिओ आसा आयचो. सो होप करता तुमी एन्जॉय केलो आसतलो म्हणून. फाल्यां व्हिडिओ म्हटल्यारच फाल्यां बुधवार फाल्यां व्हिडिओ जो आसा पळय ना हांव शूट करतलें ना अपलोड करतलें कित्याक की स्वास घेवपाक टायम ना फाल्यां म्हाका ताका लागून. सो हो व्हिडिओ येवचे पयलीं तुमकां तो गॅप मेळत आसतलो. बट सांगता की त्या दिसा व्हिडिओ तुमी जात्रा म्हणून पळोवंक म्हळ्यार मेळूं नाशिल्लो तुमकां. सो फाल्यां हांव ना व्हिडिओ शूट करतलें ना अपलोड करतलें कित्याक की शूट करपाक बी पॉसिबल ना आनी अपलोड करपाक बी पॉसिबल ना. हांव सगळो किचन हँडल करता. हो सगळो भायर हँडल करता. सो सगळें गडबडच जावन वता न्ही ताका लागून. ओके चलात तर मेळया असंच आनी एक नवो इंट्रस्टींग व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर. तुमी तर म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. ओके चलात मेळया तुमी. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय. बॅकग्राउंडान कुत्रे भोगतात आवाज येता. रातची 12 जावन गेले. कुत्रे भोगतलेच न्ही. आनी हो विंडो सगळे विंडो जे आसा पळय ते ओपन असल्या कारणान आवाज चडच येता. सो विंडो बी बंद करून घेता आतां. ओके चलो.